पेडणे ते काणकोण, मुळगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंड्याचो अंत्रुज म्हाल, शाश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजी ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। मांद्रे मतदारसंघात सध्या निवडणुकीचे वारे व्हावपाक लागलेले आसा आणि भाजपचे जे उमेदवार आसा दयानंद सोपटे हांच्यांनी घर घर चलो अभियान सुरू केलेलें आसा। टोटल आतापर्यंत 7 ते 8 गांव तांच्यांनी पादाक्रांत केलेले आसा। बऱ्यापैकी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दयानंद सोपटे हांकां लाभलेलो आसा। तेंचे कार्यकर्ते घर घर चलो अभियानात सगळे सामील जाल्ले आसा। हेचे पयलीं 8 पंचायतींनी आमी देवदेवतांक मान दिवन तांचो आशिर्वाद घेवन ह्या प्रचाराक सुरू केल्ले आनी उत्साह आमच्या कार्यकर्त्यांचो दिसान दीस वाडत आसा, संख्येनय वाड जायत आसा। बरोबर ना म्हटल्यार सकाळच्या टायमार जेन्ना सुरू करता तेन्ना आमचे 150, पावणे 200 पर्यंत कार्यकर्ते असतात। बरोबर सांजच्या टायमार थोडेशे मातशे कमी जाता, परत 6च्या नंतर परत गर्दी जाता। फुडें इन जनरल जर पळयलें जाल्यार सदांच 150-150 कार्यकर्ते ते सुद्दां त्या स्थानिक लोक म्हणजे त्या गांवांतले उपस्थित असतात। एक जमेची बाजू आसा आणि ज्या घराघरांनी आमी वयता ते बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा आणि तितूंतल्या तितून सांगपाचें म्हणजे 2017 आमी घर घर चलो करताले। 2017च्या इलेक्शनाक आणि आज 2019 तेन्नाची संख्या कार्यकर्त्यांची, तेन्नाचो उत्साह आणि आज संख्येनय वाड जाल्लो आणि कार्यकर्त्याच्या उत्साहानय वाड जाल्लो आसा। आतापर्यंत कितले गांव तुम्ही कव्हर? 8 गांव हय, 8 गांव। एकच रावला ते म्हणजे आमचो आगारवाडा चोपडे, ते कदाचित सोमारा थंयसर सुरू करतलो। आज मुर्जा, फाल्यां मुर्जा आसतले, परवा आमी पार्शा आसतले, काही भाग रावला तो, आणि परत आयतारा दीस मांद्रे, परत सोमारा दीस आगारवाड्या चोपडे। म्हाका दिसता आनी एक 15 दिसां भितर आमी जवळ 9 पंचायती म्हणजे जवळ पंचायतींनी 7,000 घरां, ही 7,000 घरां फुडल्या एक 10-15 दिसां भितर कवर करता। जाहीर सभेंचे मी तसे आयोजन अजून आयोजन तसे काय ना, पण कोपरा बैठकी आज सुद्धा हे घर घर चलो नंतर एक युथा बरोबर एक मिटींग आसा, मोर्जेच्या युथा बरोबर, तसेच परत तुयेन एक कोपरा बैठक आसा। भारतीय जनता पक्षाचा विजय हो, भाई सोपटेचा विजय हो, भाई सोपटे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टीन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक मागला तांचे जे परमिशन्स आसात, लायक बॅनर परमिशन ओ मिटींग करपाचे परमिशन, ते जाता तितले बेगीन दिवचे म्हण ते म्हणटात। 13 तारखेर तांणी एप्लाय केलेले, अजून तांणी तांकां परमिशन जी ऑर्डर आहा ती दिवंक ना। एका 13 तारखेर परमिशनाक मामलादारीन कलेक्टराक मेळ्ळे। तेणें आमकां सांगलें की मॅजिस्ट्रेटा कडेन वच, इलेक्शन ऑफिसान गेल्यार मॅजिस्ट्रेटा कडेन वच म्हूण सांगता। मॅजिस्ट्रेट म्हणटा, मॅजिस्ट्रेटा ऑफिसान ती सांगता आमकां कांय गायडलायन्स येवना। एंड रायट फ्रॉम 13 तारखेर आमी कंटिन्यूअस फॉलोअप करीत आहा एवरी डे। कोण म्हणटा MCMC ऑफिसान वच, कोण म्हणटा आमचो ARO आहा तेजे कडेन वच, कोण म्हणटा मॅजिस्ट्रेटान वच, अशें आमकां गुणायता। सो लास्ट आमी आरोक मेवले, आरोय म्हणपा लागलो तुमचे आपूण रोखडे करता म्हणपा लागलो, पूण कांय खबर ना। मागीर ते म्हणपा लागलो आमकां सुविधा म्हूण एक ॲप आहा, ते ॲपाचेर वचा तुमी आनी सगळी परमिशनां ऑनलायन मेळटली। ते ॲपार वचून रेजिस्टर केलें जाल्यार तेजेर फक्त एकूच हें आहा, इव्हेंट्स एंड सावंड, आनी कांयच ना। सो ते ॲपूय चलना। सो लास्ट 8 डेज कांयच आमकां परमिशन मेळना। सो आमी कॅम्पेनींग कशें करपाचें? आमची डिमांड म्हणल्यार सिंगल विंडो ते करता म्हणटाले। सिंगल विंडो कित्याक जायना? सिंगल विंडो परमिशन जावपा न्ही। हांव आयलो एप्लिकेशन दिलें, म्हाका विदीन 6 वरां 7 वरां तुमी दिया न्ही परमिशन। आतां उरल्यात 1 म्हयनो उरला मरे कॅम्पेनिंगाक, आनी अजून पर्यंत कितले दीस जाले आमी रावतात हांगा। तुमी परमिशन एप्रिल 23 इलेक्शन, हय एप्रिल 23 इलेक्शन। आतां तुमी परमिशन कितें पळय केलें? बोर्ड आनी हय आमी होर्डिंग ना, आमी कॅम्पेन व्हेकल आमची जाय, बोर्ड बी सगळेंच दिलां न्ही। पळय परमिशन हांगा एप्लिकेशन आसा पळय, 13 तारखेक आसा। 13 तारखेक म्हणल्यार हांगा अजून दिना म्हणल्यार कितें म्हणपाचें सांग? हें टार्गेट करता काय म्हणून आमकां? मडगांवचे फामाद इंडस्ट्रियलिस्ट आनी ND नायक टाटा गॅरेजीचे पात्रांव मोहनदास नायक हे आयज संवसाराक अंतरले। फाल्यां 10 वरांचेर तांचो मडगांवां निमाणे संस्कार जातले। The most caring boss
for the, I have worked closely with him for 51 years. I'm lost for words. It's a very great loss to the company. Apart from being known as a very disciplined businessman in Goa, Mohandas Bhai was a leading Saraswat Hindu community. His contribution for Saraswat community's development, and in particular for the Partagal Math, is well known. He will be always remembered for long for whatever good he has done for the community at large. I'm really depressed and saddened to hear Mohandas Bab's demise today. Our relations span over, I think, about 40 years, personal. I first met him when he was very actively involved in my father's Shashtabdi Purti celebration in 1976. And ever since I joined business then, I've been very actively working with him on the social front, be it the Partagal Math or be it when he was the president of the Matruchaya Trust. Hari Om, Hari Om. I am Swami Nikhilananda from Chinmaya Mission. Mohandas Naik was our first president here, Chinmaya Mission president, and he was very devoted to the mission. So I came in contact with him during that time. He was influential in bringing Pujya Gurudev Swami Chinmayananda also to Goa. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. आज हे दोग जाण तरणाटे भुरगे जे हरियाणाच्यान आनी यूपीच्यान भारत भ्रमणाक जे संदेश दिवपाक की एकता आनी अखंडता आनी जशे जे भ्रष्टाचार जावं आनी बेटी बचाव बेटी पढाव अशे जे उद्देश आसा तो घेवन आज भारत भ्रमणाक येयल्ले आसात. हरियाणाच्यान आनी यूपीच्यान ते भारत भ्रमण आतां मेरेन तेंची 5000 किलोमीटर सुमार त्यांचो प्रवास जाल्लो आसा. ते हांगासर करसवाड्या पावल्या, फुडें ते करसवाड्याच्यान म्हापसा, पणजी, मडगांव, वास्को अशें करीत ते फुडें कर्नाटकान फुडें वयतले. राठौर, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उरई और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ. मेरा नाम चंद्र प्रकाश यादव है. मैं जिला रेवाड़ी हरियाणा का निवासी हूँ. मेरा गांव निगानियावास है. मैंने अपने गांव निगानियावास से भारत यात्रा हरियाणा से कन्याकुमारी स्टार्ट की है. मैं अपनी यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूँ. जहाँ भी स्कूल में जाता हूँ वहाँ लोगों को, बच्चों को जागरूक करता हूँ कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो, आप जीवन में कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. अभी तक मैं करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ और मेरा टोटल जो टूर होगा करीब 18 से 20,000 किलोमीटर के बीच का होगा. मैंने डिस्ट्रिक्ट जालौन अपने घर जो मेरा गाँव है उरई, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 21 जनवरी को. और तो अभी ख़त्म कब करेंगे? मेरे को अभी 2 महीना हो चुका है. आज 21 मार्च है तो आज 2 महीना हो चुका है. अभी मेरे को 3 से 4 महीने का टाइम और लगेगा. मैं कोशिश करूँगा हर एक राज्य में जाने की और कोशिश करता हूँ न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर चैनल के थ्रू बात करने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा मैसेज पहुँच सके. हमारे देश में राजनेता भगवान के समान बन गए हैं. भगवान से भी बढ़कर हो गए राजनेता. हम गरीब लोगों को भगवान के दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन राजनेताओं के दर्शन नहीं होते हैं. राजनेता किसी गरीब आदमी से आराम से नहीं मिल रहे हैं, किसी से भी. मैं चाहता हूं कि देश में ईमानदार राजनेता पैदा हो, दिखावा ना करे. यही संदेश मैं लोगों को देने के लिए, ये अच्छी संदेश देने के लिए मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ. महालक्ष्मी ग्रंथालय कोल्हापूर या संस्थेन वाळपण एक पुस्तक प्रदर्शन दवरलेले आसा आणि ह्या पुस्तक प्रदर्शनान जवळपास 75,000 पुस्तकां आसात आणि ह्या प्रदर्शनाचो लाभ सगळ्यांनी घेवचो अशी संस्थेच्या वतीन मागणी केल्या. आणि मोबायल कितें आसता बरें आसा बाकी शोध, पण हितून जे जाणव आमकां गावता आणि वाजून जे आमकां आमची पर्सनली आमी जे डेव्हलपमेंट जाता पळय तितून इतले जायना. हितून हांगा पळयता आमी दुसरे कडेन लक्ष घालता, दुसरे कडेन वयता. एकूच हितून उरतकूच कॉन्सन्ट्रेशन सारकें उरता आनी जे हिस्टोरी कादंबरी आमी कितें वाचता पळय ते आमकां समजता. हितून केन्ना गोश्टी अशें आसता की कॉमिक्स आसता आनी टिंटीन आसता, पण तितून आमकां भुरग्यांक
बरेच कितें पण शिकून वयता, शिकपाक गावता कितें कितें आमकां. आनी तितून आनी लँग्वेज आसता पळय भुरग्यांची बारीक बारीक आसतना तांची लँग्वेज, तांकां वर्ड्स हे तांकां नवे नवे गावता. आणि याच्यामध्ये आपल्याला जी संपत्ती आहे, जी शैक्षणिक बौद्धिक जी संपत्ती आहे ती पुस्तकातून मिळते, ज्ञान मिळतं. यामुळे आपण सर्वांनी या पुस्तकांचा लाभ घ्यावा. उद्योग आणि सगळं अर्थकारण इथे संपूर्ण ह्याचं आहे सगळं, म्हणजे जनरल नॉलेज आणि अशा दृष्टिकोनातलं सगळं आहे. आपली जिकडे मुलं आहेत हायस्कूल मधली आणि त्यांच्यापर्यंत हायस्कूल आणि शाळा आणि ज्युनियर कॉलेज यांच्यापर्यंत ह्या दालनाची माहिती चांगल्या प्रकारे पोचायला हवी. तरीच एक मेळा असतो लक्ष्मी ग्रंथ दालन कोल्हापूर या संस्थेच्या वतीने इथे प्रदर्शन भरवलं. किती पुस्तक आहे? 75,000 अधिक पुस्तके उपलब्ध आहेत. मराठी इंग्रजी सगळ्या विषयावरची पुस्तके इथे उपलब्ध आहेत. आम्ही महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक ग्रामीण ग्रंथ प्रदर्शन वाचनातून ज्ञानाचा प्रचार करायचा. अस्मिवाडा पंचायतीन बायलांक मार्गदर्शन करपी खासा कार्यावळ जाली. ह्या वेळार सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांनी फक्त लाडू, चकल्यो असेच उद्योग न करता हेर बरेच उद्योग आहा ते करचे असे मार्गदर्शन मानेस्तांनी केले. काम करपाक लावणारी सुद्धा बायलां आमच्या जनाबाई पासून आसा, जिणी देवाक सुद्धा आपल्या वांगडा दळण दळपाक लायले. अशी आमची थोर बायलां. हांव रिक्वेस्ट करता रेखा पळोवपाक. तिसरी एक आसा, आता तुमचे ग्रुप्स आसात सगळ्यांचे, पिकनीक करतात तुम्ही, देवाक वतात. कितले आमचे ट्रॅव्हल एजंट आसात की ना? आमचे कडेन गाडयो ना, ट्रॅव्हल एजंट आमचे कडेन ना. एक 25 बायलां एकठांय जाली, त्या ट्रॅव्हल एजंटाक एका बायलेन फुडाकार घेतलो, त्या ट्रॅव्हल एजंटाक तो भाडे दिले. तो ट्रॅव्हल एजंट त्या भाड्याचे तुमकां 1,000 किंवा 2,000 दिता, तेणें ताका तें भाडें करून दिला. आनी एक जावन मी हांगा बसतीत रावते हेच कळटा की तुमच्यान बरें एक क्लोज रिलेशन आसा, बरें हे आसा, बरें तुमचे मडगाव रवींद्र भवन यांच्यानी आज 2 ट्रान्सलेटेड पुस्तकाचे प्रकाशन केले. बाकीच्या भाषांनी म्हणजे फ्रेंच भाषेन जे तयार जाता किंवा स्विडीश भाषेन जाता तातले बऱ्यातले बरें साहित्य हाडप पण ते अनुवाद करप. म्हणजे केन्ना केन्ना अशें जालें, तुमी स्टीफन फ्रायडचें नांव आयकलां आसतलें. स्टीफन फ्रायडाचें जें पुस्तक ती स्विडीश भाशेंतली ती उजवाडा येवपाचें तें सगळ्यांत पयलीं पुर्तुगेज भाशेंत येतालें. अशे तरेन पुर्तुगेज भाशेन आपली गिरेस्तकाय अनुवादा वरवीं वाडयली, लोकांक बरें साहित्य म्हळ्यार कितें हें समजपाक मदत केली. आनी एज अ रिजल्ट आज पुर्तुगेज भाशेंत बऱ्यांतले बरे आंतरराष्ट्रीय नामनेचे लेखक निर्माण जावंक पावले. अशी संदी आमकां कोंकणीक मेळची अशी आज हांव पयली उक्तायता. कित्याक आमी भुरगीं आसात, तांचो फुडार आसा आनी फुडाराच्या नदरेन ती जे विचार करता आसली जाल्यार अनुवादाचेर ह्या नदरेन तांणी विचार करचे. आपली गोंयची जी भास आसा ती गिरेस्त करपाक अनुवादाची आमकां चडांत चड गरज आसा. Words from one language to another. You have 2 absolutely magnificent books today. You should buy them because you will be then holding in your hands the work of master translators into Konkani, and that should be enough of an inspiration. So I hope you will own these books, and if you don't, I hope your college library will have many, many copies of this book, so many of you can borrow them at the same time. But do not miss this opportunity. I'm going to go home with 2 books. I don't even read Konkani, but I'm going to be happy just that they're in my house, and they will inspire me to do better work because of the books that they are and because of the people who have... Very strong woman. From my childhood and everybody's childhood, we heard, don't be like Sita. Sita faces so many difficulties. Whoever is like Sita, is named Sita, will face so many difficulties. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.